पावर टॅरिफ जो आहा पळय रे ही JRC ठरयता, जॉयंट रेग्युलर जॉयंट JERC ठरयता, जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ठरयता. हे फक्त सरकार ठरयना. आनी हो पावर टॅरिफ ठरयता आसतना केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां हाजी सबसिडी कितली मेळटली हेंय बी ठरोवपाचें आसता. आमी जर पावर टॅरिफ वाडयलो ना, स्टेटूच जर सबसिडी दीत रावली लोकांक जाल्यार केंद्र सरकाराच्यान म्हणणें आसा मागीर तुमकां आनी आमी सबसिडी कित्याक दिवपाक जाय, तुमच्या कडेन एक्सेस पयशे आसा जे तुमीच सबसिडी दिता. आज जो आमी रेट वाडयला पळय न्ही तेजो सामान्य मनशाचेर तसो तेज्या पूर्ण बिलात जर म्हटलो जाल्यार म्हाका दिसता 8 ते 10 रुपया हेज्या वयर जावचो ना. 90 पयशे फक्त, 1 रुपयाय न्ही, 60 पयशे ते 90 पयशे तेज्या पर युनिटाचेर वाडटा. एक्चुअली जो वाडटलो तो थोडोसो कमर्शियल हेजेचेर चड वाडटा, त्या खातीर सामान्य मनशाचेर हेजो बोजा कांयच पडना. आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2000 कोटी रुपया आमी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक घातले ऑलरेडी. आनी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग, नवीन ट्रान्सफॉर्मर हें तें सगळें केलां. आतां आमकां बरी जर तुमकां म्हणजे कशें मात्ती लायट आमकां बंद जाली जाल्यारूय उपकारना आनी आमकां मातशें बील वाडलें जाल्यारूय उपकारना. दुसरे वाटेन आमी रडटा, लायट गेली म्हणुनूय रडटा आनी मातशें बील वाडलें तशें जावचें ना. खंय तरी आमी हेजो मातसो वाडला पळय हेजी सहन करचें पडटलें. आनी आफ्टर ऑल आमी तेंच्या म्हणजे JERC हेज्या रेटा प्रमाणे गेल्या उपरांत इन फ्युचर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मोर दॅन 2500 crores ऑफ रुपीज ही आमकां सबसिडी मेळूं शकता. हो जर रेट आमी वाडयलो ना जर आसत जाल्यार ती आमकां मेळची ना, विच इज अ लॉस फ्रॉम बोथ द सायड. त्या खातीर आमकां हो रेट जो वाडोवपाचो पडला पळय न्ही, फाटल्या JERCची मिटींग जाल्ली तितूर ठरलेलो हो रेट आसा. म्हाका दिसता सामान्य मनशाचेर हाका व्हडलोसो बोजा पडचो ना हेजें हांव सांगूं शकता.